नमस्कार. अखिल भारतीय कोकणी परिषदेच्या दुसऱ्या दिसाच्या ह्या सत्रांक जमिल्ल्या समस्त कोकणी मोग्यांक अभिजित पागीचो सलाम आणि नमस्कार. कोकणी भाषेक तंत्रगिन्यानाची जोड ह्या विशयाचेर आज आमच्या मदीं साबार मानेस्त आपलो पेपर सादर करपाचे आसात. सगळ्यात पयलीं मानेस्ताक हांव माचयेर आपयतां. भौमानेस्त गुरुदत्त बंटवाळकर, भौमानेस्त संजय राजगोपाल, भौमानेस्त स्टॅनी बेळा, भौमानेस्त रत्नमाला दिवकार तशेंच भौमानेस्त पलाश अग्नी मागता मानेस्तांनी माचयेर येवचे. सगळ्यां लागीं मागता मोठ्यान ताळ्यांनी तांचो येवकार करचो. ह्या वेळार ह्या सत्राक अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभल्यात भौमानेस्त गुरुदत्त बंटवाळकर, जांकां आमी गुरु बळिगा ह्या नांवानूय वळखतात. गुरु बळिगा बाब फाटली 15 वर्सां सावन कोंकणी चळवळीत सक्रीय आसात. कोंकणी भाशेंत ताणें मोलादीक वावर केला. तांणी इस्रायलांतल्या हायफा हांगा जाल्ल्या संवसारीक विकिपीडिया परिशदेंत कोंकणी भाशेच्या आंतरलिपी लिप्यांतरणाचेर एक निबंध सादर केला. सर, तुमकां ह्या वेळार येवकार. संजय राजगोपाल सर, तांणी तंत्रगिन्यानाच्या आदारान साबार प्रश्न सोडयल्यात. तशेंच ऑटोमॅटीक स्क्रिप्ट कन्वर्टर तयार करपाचो वावर केला. सर, तुमकां ह्या समयार हांव माचयेर येवकार दितां. दुसरे सुवातेर आमचे मदीं आसात भौमानेस्त रत्नमालाबाई दिवकार, एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, शिक्षिका, लेखिका, भुरग्यां खातीर साहित्य रचतात, गीतकार, अभ्यासक आणि नामनेची अस्तुरी. सध्या रत्नमालाबाई कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव ह्या संस्थेचे अध्यक्षपणाचो भार ती सांबाळटात. रत्नमालाबाई, तुमकांय हांव ह्या समयाचेर येवकार दितां. आमच्या मदीं आसात स्टॅनी बेळा. भौमानेस्त स्टॅनी बेळा हे केरळचे. ते एक साहित्यीक, कोंकणी कवी, कथाकार. नेमाळ्यांनी तांचे सातत्यान लेख उजवाडाक येतात. नाट्य लेखक आणि दिग्दर्शक. तशेंच तांणी साबार टीव्ही शोज केल्यात. तशेंच तांकां कोंकणी, मल्याळम, कन्नड, हिंदी, तुळू आणि इंग्लीश अश्यो साबार भासो येतात. स्टेनी बाब, तुमकांय ह्या समयाचेर हांव येवकारतां. तशेंच आमच्या मदीं आसात भौमानेस्त पलाश बाब. पलाश बाब अग्नी हे कोंकणी भाशा मंडळाचे कार्यकारी समितीचे वांगडी. तशेंच पलाश अग्नी स्टुडिओचे संस्थापक संचालक. जिणेची राणी, स्वर दामोदर, दामबाबा तूं पाव रे, पावस पिसो अशे म्युझिक व्हिडिओ तयार करपाचें काम तांणी केलां. पलाश बाब, तुमकांय हांव ह्या वेळार येवकारतां. सत्राक फुडें वचचे पयलीं हांव मागतां परिशदेचे येवकाराध्यक्ष भौमानेस्त प्रशांत बाब नायक हांच्या लागीं आमच्या मानेस्तांक यादस्तीक भेटोवचें. सगळ्यां लागीं मागतां मोठ्यान ताळ्यांनी आमच्या सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिवचो. देव बरें करूं सर. मागता सत्राचे अध्यक्ष हांच्या लागीं की ताणें सत्राक सुरवात करची. मातशें हाजे स्क्रिनाचे ब्रायटनेस डिम केले बरें, तांकां आराम जाता पळोवच्याक. सगळ्यांक नमस्कार. मनोवेगारी तंत्रज्ञानाचे आविष्कार जाता आसा. काल आयचे वरी ना, आज फाल्यां वरी ना, फाल्यां आयचे वरी आसना. त्या समयार आमी बसून कोंकणीचे तंत्रज्ञानाक सांगात जोड कशें करचें म्हणचे विशयार आमी परिसंवाद करीत आसात. आमी हांगासर 4 जण आसात.
हांणी तांचे पेपर सादर करताचे, प्रबंध सादर करताचे कोंकणीचे आनी तंत्रज्ञानाचे संबंध हाजे विशयार येदोळ काळ जाल्ले अभिवृद्धी कितें आसा ताजे विशयार तांणी नियाळ घेतात आनी फुडले आविष्कार कितें जाय त्या विशयार तांणी सूचना आमकां दितात. हांव सकट प्रबंध सादर करते आमचे मानेस्तांक पयल्यान पयले ह्या सत्राक येवकार दिता आनी पयल्यान पयले हांव रत्नमाला दिवाकर तांकां हांव आव्हान दितात आनी तांचे पेपर सादर करचे. माचयेर बशिल्ले मानेस्त आनी सकयल बशिल्ले मानेस्त, हो म्हजो पेपर जावन आसा तंत्रगिन्यान आनी कोंकणीचो वापर. हो पेपर ह्या पेपरांतलें जे कंटेंट आसा तें हांवें गोंया पुरतें मर्यादीत दवरून मुखेल ज्यो संस्था आसात ज्यो कोंकणीन तंत्रगिन्यानाचो वापर करून जो वावर करतात ताचो हांगा आस्पाव केला, कारण परत परत त्यो रिपीट गजाली जावंक जायना म्हण. तंत्रगिन्यान आनी कोंकणीचो वापर आयच्या ह्या संगणक युगान मेजार दवरिल्लो संगणक केन्ना माणयेर पावलो आनी करता करता केन्ना बोल्सान पावलो हें आमकां कळ्ळें लेगीत ना, इतल्या गतीन ताचो विकास जायत आसात. एक बटन दाबून सेकंदा भितर जायती म्हायती दोळ्या मुखार दवरपी माध्यम आयचे पिळगेक भुरळ घालता, तांचो मार्ग सुगूर केला. ताचेर आड नदर करूंक जावची ना, जावं ताचें अस्तित्व वा म्हत्व आमच्यांनी न्हयकारूंक जावचें ना. आमी तुमी पळयलात आसतलें की जे आमी डेलिगेट्स आसा तांची नोंदणी आसा ती सुद्दां ऑनलायन केल्ली आनी आमी अपेक्षा करता की हाजे फुडें सुद्दां कोंकणी समाजान ह्या तंत्रगिन्यानाच्या गरजेची म्हत्व जाणून घेवन आमी आमचें काम सुगूर करपाक जाय. ह्या डिजिटल युगांत भास, संस्कृती, कला, साहित्य सगळें मळ व्यापून उडयलां. बदलत्या काळा प्रमाण बदल स्विकारून ताचो कोंकणी भाशेक कसो उपेग जातलो हे येवजून वावर करप हें शाणेपणाचें जातलें अशें कोंकणी भाशा मंडळ मानता आनी त्या प्रमाण गेली 15 वर्सां आमी सातत्यान वावर करीत आसा. सुरवेक हो वावर मंद गतीन चलिल्लो तरी कोविड काळान ताची गती वाडली. महामारीच्या काळान जेन्ना सगळ्या संस्थांचो वावर जावं कार्यावळी ठप्प पडिल्ल्यो तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळ गोंय ही एकमेव संस्था आशिल्ली जी ह्या मळार चड सक्रीय आशिल्ली. आमी आमच्या सदच्या कार्य पद्दतीचें गियर बदलून तंत्रगिन्यानाचो वापर करून ऑनलायन माध्यमांतल्यान एकमेकाच्या संपर्कांत रावन बसका घेवन भासाभास करून ऑनलायन कार्यशाळा घेवन खुबशें काम तडीक व्हेलें. साहित्य रचना, साहित्य सादरीकरण, कला, परिसंवाद, कोंकणी भाशा मंडळ आयोजित वेगवेगळे ऑनलायन सर्ती धरून बाल साहित्य परिशद असे साबार उपक्रम ह्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करूनच जालो. पूण सगळ्यांत व्हड काम जर कोंकणी भाशा मंडळान केलां आसतलें तर तें ऑनलायन बाल साहित्य निर्मणीच्या मळार. प्राथमीक आनी माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक कोंकणी शिक्षका खातीर ऑनलायन कार्यशाळा आनी सतत मार्गदर्शन दिवन ऑनलायन पाठ, व्याकरण, रचना अशें साबार कोंकणी शैक्षणीक साहित्य तयार करून वेबसायटीर उपलब्ध करून दिले, जाचो लाव आयज लेगीत जायते शिक्षक आनी भुरगीं घेतात. ल्हान भुरग्यां खातीर लेखकां कडल्यान आमी बडबड गितां, शैक्षणीक गितां बरोवन तांकां संगीतबद्ध करून दवरिल्लें आसा. ह्या गितांचे एनिमेशन व्हिडिओ आमी तयार केल्यात ज्यो तुमकां कोंकणी भाशा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक मेळटा. आनी जमेची गजाल म्हणल्यार हे यूट्यूब चॅनला वयली ही गितां खूब पॉप्युलर आसात. ती फक्त गोंया पुरती मर्यादीत ना, तर जे गोंया भायल्या देशांनी स्थायीक जाल्ले लोक आसात तांकांय ही गितां खोस दितात. हे एनिमेशन काम अजूनय सातत्यान आमचें चालूच आसा. ल्हान भुरग्यां खातीर काणयांचे ऑडिओ व्हिज्युअल बुक्स तयार केल्यात. शाणी मस्ती गिताचेर आधारीत नाचाचे व्हिडिओ आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्सभर जावपी कार्यावळीचे थेट सादरीकरण आमी करतात. त्या भायर व्याख्यानमाळ निमतान आयोजीत कार्यावळींतल्यान साहित्याचेर, इतिहासीक चळवळीचेर आधारीत जाणकारांची घेतिल्ली मुलाखतीचें दस्तावेजीकरण करपाचो वावर कांय प्रमाणात कोंकणी भाशा मंडळ करता. ताचे भायर शब्दकोश ॲप
आणि चडांत व्हडलें काम केलां आसत तर कोंकणी भाशा मंडळान जाल्यार तें गुगल अणकार, जाचें पुराय श्रेय म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष चेतन आचार्य हांकां वतात. भुरग्यां खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचो सदांच भर आसा भुरग्यांच्या बाल साहित्या खातीर. आणि ही जी जाणीव आसा की आयचीं भुरगीं, काल सुद्दां परिसंवादा भितर सूर आयलो की आयचीं भुरगीं रिएक्ट करनात, आयचीं भुरगीं आपल्या हक्का विशीं जागरूक नात. आणि हो सूर फक्त गोंया पुरतो नासून भारता भितर आसा. आनी त्या खातीर पुराय भारतभर बाल साहित्याचेर कांय संस्था, कांय ट्रस्ट, कांय प्रकाशनां हांकां दिसता की आमी फाटीं पडल्या भुरग्यांक योग्य विचार दिवपा खातीर. आनी त्या खातीर बाल साहित्य भुरग्यांच्या हातान पुस्तकां वाचन, पाठ्यपुस्तकां सोडून हेर वाचन जावप खूब गरजेचें. आणि ह्या संस्था कडेन कोंकणी भाशा मंडळ जोडिल्लें आसा. आणि आमी गेली 15 वर्सां जालीं सातत्यान हें काम करतात. देखीक IITN अरविंद गुप्ता सारकिल्लो मनीस आपणालें पुराय एक जिणेचें ध्येय म्हूण बाल साहित्यान वावर करता. ताणें सुमार 2000 वयर पुस्तकां, संवसारांतली बऱ्यांतली बरी पुस्तकां अणकार करून हिंदी, मराठी, हेर प्रादेशीक भाशेन ताचे कडेन लोक जॉयंट जावन काम करीत आसा. आनी आमी तांच्या संपर्कांत आशिल्ल्या कारणान कोंकणी भाशा मंडळान आज मेरेन सुमार 150 वयर ई बुक्स अणकार करून आमच्या वेबसायटीचेर घातिल्ले आसा. प्रथम बुक्साचे स्टोरी विव्जाचेर आणि अरविंद गुप्ताच्या वेबसायटी वेली अशीं ही पुस्तकां कोंकणींतूय तुमकां पळोवपाक मेळटलीं. त्या भायर दर वर्सा आमी छापील साहित्य आणि ऑनलायन साहित्य तयार करून आमचे पेटूल ह्या कार्यावळीक उजवाडाक हाडीत आसात. भाशा मंडळान महाविद्यालयां समजिकायेची कबलात करून हेर कार्यावळी बरोबरूच ह्या वर्सा CS कॉलेज, झेवियर कॉलेज तशेंच गोंय विद्यापीठ हांचे कोंकणी विभागाचे प्राचार्य हांच्या सहकार्यान मंडळाच्या मार्गदर्शना खाला बाल साहित्य आनी चरित्र लेखनाचेर आधारीत ई बुक्सांचो अणकाराचो वावर हातांत घेतला. वाचन विश्वास सारख्या उपक्रमांतल्यान पुस्तकाचेर भासाभास आनी लेखका कडेन संवाद साधपी लायव्ह कार्यक्रम आमी करतात. कोंकणी भाशा मंडळा भायर कांय तरणाटे व्यक्तिगत रित्या डॉक्युमेंटेशन, डेटा एकठांय करपाचें काम करीत आसात. फादर फ्रेडीजी द कोस्ता ट्रस्टाचे गुलाब हे रोमीतलें ई निमाळें तशेंच हालीं कोंकणीत प्रकाशीत केल्लें वर्णमुद्रा ई नेमाळें पळोवंक मेळटा. पूण संस्था म्हूण जें ऑनलायन साहित्य उपलब्ध करपाचो वावर नेटान काम करीत आसा तातूंत भितर आनीक एक ग्रुपाचो म्हाका मुद्दम नमूद करचें दिसता तें म्हळ्यार ध्यास कोंकणी. प्रशासनात वा दिसपट्टे जिणेंत लागपी साहित्य, मागीर ते कोंकणीतले आमंत्रणाचे नमुने, पत्राचे अर्जाचे नमुने, जावं परबी भेटोवपी पोस्टर्स, सुविचार, उखाणी, बडबड गितां, व्याकरण, जोक्स, खाणाची पाककृती अशें साबार साहित्य तांच्या वेबसायटीर मेळटा. सरकारी पातळीचेरूय राजभाषा संचालनालय हांणी डिजिटलायज जावपाचो वावर केला. काल ताचेर भासाभास जाली. तांणी खुबश्या विशयाचेर उतरावळ एकठांय करपाचो वावर केलाच आनी ते करीत आसात. पूण तांच्या वेबसायटीचेर अर्जपत्र, कोंकणींतल्यान सोपूत, प्रतिज्ञा घेवपाचे नमुने, कोंकणींत भारतीय संविधानाचो ई बुक्स फॉर्म तुमकां तांच्या वेबसायटीर मेळटा. तांचे YouTube चॅनलाचेर वेगवेगळ्या कार्यावळींचो प्रशिक्षणाचे व्हिडिओ आसात जाचो लाव सहजपण कोणूय घेवंक शकता. पूण खंतीची गजाल म्हणल्यार कोणी म्हणत की तांची हांगा कित्याक नोंद घेतली. एक्चुअली ही सगळी कामां आसा ती प्रत्येक जाणान करूंक जाय आनी खंय तरी राजभास संचालनालय हें करता हाची आमकां एक धादोसकाय आसा. पूण एक खंतीची गजाल म्हणल्यार 4 वर्सां पयलीं गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान एनिमेशना खातीर 1 कोटी रुपयाची तजवीज केल्ली. ताचेर राजभास संचालनालयान कांयच लक्ष घातलें ना. म्हण आयज एनिमेशना खातीर केल्ल्या दुडवाची तजवीज 1 कोटी वेल्यान लाखाचेर देंवल्या. हाच्या सारकें दुर्दैव ना. होच फंड जर ताणें वेगवेगळ्या मळार काम करपी वेगवेगळी खातीं आसा तांकां वांटून दिल्लो जाल्यार घडये त्या वाठारांत त्या प्रांतांत जे काम करतात तांचेर एनिमेशन करपाचो वावर जावतलो आशिल्लो. कारण एनिमेशन म्हणटा तो सगळ्यांत म्हारग प्रकार. गोंयांत कोंकणी भाशा मंडळ सोडून इतल्या व्हड प्रमाणांत एनिमेशनाचो वावर कोण करिना हें खंतीन सांगचें पडटा. आतां हांवें
इतलो वेळ वाचिल्ल्या कामाची वळेरी पळयल्यार कोणाकूय दिसतलें आमी कितें तरी खूब करता, पूण जितली मागणी आसा तितली पुरवण जायना हें तितलें सत्य. आमी जें करता तें जस्ट टीप ऑफ आयसबर्ग. आयची पिळगेक गरज म्हूण जावं फॅशन म्हूण जायते फावटी लग्न कार्य सणा परबा वेळार गायिल्लीं गितां, आलयो फुलां माळपाचे विधी वेळार भुरग्यांक पायण्यान घालतना गायिल्लीं गितां, जल्मदिसाची गितां, अभिनंदन गितां अशें साबार गीत नाचाची पुरवण ऑनलायन माध्यमांत जावंक जाय, ना जाल्यार ती हेर भासांचें अनुकरण करतना दिसतात. गुगल अगेन आमी आसा ती फास्ट फूड कल्चरान आमकां सगळें बेगीन बेगीन जाय, त्या खातीर तोय पर्याय आमकां ऑनलायन माध्यम दिता. त्या खातीर गुगल वॉयस टू टॅक्स्ट कोंकणीतूय जावंक जाय. तशें जालें जाल्यार लोक सहजपणान कोंकणी वापरतले. इश्टानू इंटरनेट हें एकमेका वांगडा जोडिल्लें नेटवर्क, ताचे वरवीं आमी एकमेका लागीं पावूंक शकतात, संवाद साधूंक शकतात. कोंकणी मनीस जो विंगड राज्यान विखुरला, जो पुराय संवसारभर पातळ्ळा, तो एकमेकाच्या संपर्कांत रावन ह्या सुविधांचो लाव घेवन एकठांय येवंक जाता. विंगड राज्यां मदल्या कोंकणी मनशां मदीं लागीपणाचो साको जोडपा खातीर ऑनलायन कार्यावळी जावं सर्त आयोजीत करूं येता, जाची बरी देख आमकां कविता ट्रस्टान घालून दिल्या. इंडियन इन्फॉर्मेशन स्टँडर्ड कोडाचो जावं विश्व कोंकणी केंद्रान केल्लो कन्वर्टर हाचो वापर करून जे आमी पळय आमचे मदीं जो हुस्को जो आमी शीण काडटात ते लिप्यांतराचें काम सुद्दां आमकां टॅक्नॉलॉजी दिता आनी ताचो आमी ताचो फायदो घेवंक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या तंत्रगिन्यानाक लागून प्रादेशीक सिनेमाकूय बरे दीस फावो जाल्यात. प्रादेशीक सिनेमा हेर लोक पळोवपाक शकता आनी ताचो लाव कोंकणी फिल्माकूय घेवपाक जाता, जे करून ही फिल्मां हेर भाशेंतले लोक पळोवपाक शकतले आनी ताचेर विचार जावपाक जाय. कोंकणी साहित्याचें मल्टीमिडियांत रुपांतर जावंक जाय. डिजिटल युगान डिजिटल तंत्रगिन्यान वापरून दिसपट्टे वेव्हार चलतले तेन्ना गरज म्हण जावं नाइलाजान पुरायपणान इंग्लिशीचेर निंबून रावप्याक आवय भाशेन हो पर्याय उपलब्ध करून दिवंक जाय. हेर संस्थांनी हे तरेन फुडाराक वावर करचो पडटलो. ही काळाची गरज आनी आमच्या मुखार आशिल्लें व्हड आव्हान. देव बरें करूं. देव बरें करूं रत्नमालाबाई. तुमचे गोंयचे नियाळ तुमी घेतले, गोंयच्या प्रदेशांत कोंकणीचे आनी तंत्रज्ञानाचे कितें चल्लां ह्या विशयार आनी तुमचे सूचनाय तुमी दिली, आमी दाखल केला. आतां आमी केरळाक वचा आनी आमच्यो संजय बाब हांगा आसा ताका आव्हान दिता तांणी तांचे पत्र सादर करचें, प्रबंध सादर करचे म्हणून. धन्यवाद. आमी 10 मिनिट एकल्याक म्हूण धरला. तुमी जल तितले समयाचे अवकाश पूर्ण लाभ घेवन तुमचे पेपर सादर करचे. 9 मिनिट जातना हांव तुमकां सूचना दिता, जर तुमी आनीक क्लोज करच्याक सूचना दिता. देव बरें करूं. सगळ्यांके गोवांतूय मंगळूरे ऑल ओव्हर इंडिया आमी सगळे कोंकणी भास उलोवचे. कोंकणी भाशेक स्नेह बहुत आदर करची. आमी सगळ्यांके स्वागत. आनी आमच्या जनरेशनाक लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द न्यू जनरेशन बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी. इजी जालें आसा. द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आमकां कल्चरा जाल्याली, आर्टा जाल्याली, शिकवणेक एज्युकेशना जाल्याली, टॅक्नॉलॉजी जायते कॉन्ट्रिब्युशन्स पावयता. लेटेस्ट मोबायल फोन्स, एंड्रॉयड फोन्स, मागीर विंडोज सॉफ्टवेअर वगैरे जायती सॉफ्टवेअर्स, प्रोग्रामींग. आमगेले यूथ दे आर ऑल व्हेरी एंगेज्ड इन डेव्हलपमेंट ऑफ अवर लँग्वेज. सगळ्यांक चाव ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमगेले कोंकणी लँग्वेज जायते प्लस पॉयंट्स आसा. लायक कोंकणी लँग्वेज आमगेले मदर लँग्वेज म्हणल्या लेखान आमगेले मदर लँग्वेजाक आमकां
एट्रॅक्शन तें डेव्हलप करूं एक पॅशन हें सगळं आमकां येल्लें नासलेली तें आमकां चड हायर लेवलारी आमगे पर्सनॅलिटी डेव्हलप करूंक जाय आमगेले ते कम्युनिटी भितर सोसायटी भितर आमकां एक चांग एक रोल प्ले करूं जाता ते मदर टंगा इम्पॉर्टन्स तें मदर टंगा इम्पॉर्टन्स इतली म्हळ्याली आमकां आमगेले घर कडेन आमकां जायते कूड काही करूंक जाता मसलेली आमगेले कम्युनिटी बगेक आमगेले आळा बगेक कम्युनिटी मेंबर्सां बगेक आमकां कितें करूं येता मसलेली आमगेले लँग्वेज उलोवचे सटनाक बगेक आमकां नवे तें डेव्हलपमेंट्स करूं येता मसलेली तें वगळ कोणाक करूं जमना nobody else can contribute to Konkani language than the Konkani, those born as Konkani. आमी कोंकणी जावन जन्म घेतले देखून आमकां करूं जमचें तितलेंच बग्गळ एक लँग्वेज मदर टंग जिल्ला करूं कॉन्ट्रिब्यूट करूं जमना त्या म्हणाले वी नो अबाउट द प्लस एंड मायनस ऑर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ आवर सोसायटी वॉट इज आवर सोसायटी रिक्वायरिंग टू ग्रो इन टू द फ्युचर तर ते पॉयंट्स सगळं आमकां कळचे तरेचे वगळ कोणाक कळना जाल्यार आमकां आमगेले युथान आमगेले करंट जनरेशनान डेव्हलप केले सॉफ्टवेअर्स तांणी विथ द हेल्प ऑफ IIT मुंबय विथ द हेल्प ऑफ वेरियस अदर गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन्स लिटील हेल्प दो दे हॅव स्टार्टेड डुईंग सम वर्क ऑन डेव्हलपिंग अ सॉफ्टवेअर अ लँग्वेज लिपीक कन्वर्टर इन Google translations into Konkani. So much earlier than that, when technology was not there, our ancestors, amgele burgan age janasile previous generation, they contributed by taking this matter to the parliament and adding this language in the schedule of languages, national languages. That though it was thought that it's a very simple thing, having Konkani lipi in a rupee note or adding it to the schedule in the constitution, we thought what is going to happen. But a lot of things have happened because of that. So I am learning law now at this age of 58. But I never got a chance earlier because there was no YouTube or there was no Google search engine. So I couldn't. But I developed my career by being a salesman, counter salesman in a shop. My father retired from customs, but there was no much salary at the time. देखोर कोंकणीनाची पेपर सादर करचे Yes. कित्याक म्हळ्यार तुमची कोंकणीचे फ्लेवर आमकां सगळ्यांक हांगा मस्त आवडटा ते देखून तुमी तुमचे कोंकणीन तुमी सादर करचे आमकां मानता इंग्लीश नाका English okay? नाका इंग्लीश नाका कोंकणीन करा Okay. तावळे मतलब career join some words, sokda words English येतले because we have that's it. Throughout कोंकणी भाषा उरलें ना मागीर कॅरियर हांव एक शोरूमान काउंटर सेल्समॅन जॉइन जावन मागीर ओन इन्कमान तावळे ऑपॉर्च्युनिटीज नाशिल्ले अवसर नाशिल्ले तुमकां अवसर आसतले म्हणून तुमच्या गुगल सर्च इंजिन यूट्यूब कांय ना थंय कोणाक निमगेले तांणी नेगेटिव्ह जावन सांगितलें जाल्यार यू गेट इन्फ्लुएन्स्ड बाय दॅट यू डोंट गो फर्दर आमी इन्फ्लुएन्स जाताय आमी मुखार वचचें जायना तावळे आमी ती करताय आत्तां तशें न्ही गुगलान सर्च करीत युट्यूबान सर्च करीत जायतें इन्फॉर्मेशन मेळटा हांव मागीर स्टुडंट्सांक हांव शिपिंगाचे क्लास काडप आसा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्रेट फॉर्वर्डिंग्स हांव स्लोली डेव्हलप जावन कोरियर कंपनी फ्रेट फॉर्वर्डिंग शिपिंग ओशन फ्रेट एअर फ्रेट थंय येवन प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स अनुभव ज्ञानान हांव क्लास काडून आमिल्ले पार्ट टायम जावन ताजे कुटांत गुगलान सर्च करून चेडवांक जोली ऑपॉर्च्युनिटीज काडून दिवप रिक्रुटमेंट करप तशी करचे कुटांत हांव LLB शिकोवर आमिल्लें कोवीड सगळ्यांच्यानी सो एवरी सगळे ऑब्स्टेकल ही ब्लॉक आमकां आतां टाटान सांगिल्लें म्हणटा टाटा सरी जायते ऑब्स्टेकल फेस करून येलो टाटा म्हळ्यार ते ब्रँड आसा मात्र तशें ते रतन टाटा म्हणून लागलो ही वॉज अ ह्युमन बिईंग ही हॅड टाटा हो एक ह्युमन बिईंग आशिल्लो मनीस आशिल्लो जायते ऑब्स्टेकल्स आशिल्ले जायते हें आशिल्लें एक लायफार एक स्टेजार जायते हें करून ते अनुभवान तो पॉझिटिव्ह जावन रबून नेगेटिव्ह जावन एक ब्लॉक माटी करून तेच म्हणटा आमगे लँग्वेजाक जायते ब्लॉक्स येले आसताले आमगे म्हणटा शाळांनी अशी इनिशिएटीव काडप अशे गॅदरिंगांत आमकां पार्टिसिपेट करूं जावप हें सगळें व्हडलें कांय दिसता जायते वेळा मीट करूं जावप आमी कोण म्हूण वगळ्यांक मनाक दिवप तांणी कोण म्हूण आमी मनाक करप हें करना फुडें आतां हांगा गोवा आशिल्ल्या वेळांनी मंगळूर आशिल्ल्या वेळांनी कोंकणी उलयना फुडें म्हाका मनान जाता
इतल्या म्हळ्यार आम जायते वर्सां सुगूनूच हांव कोंकणी फिल्म चमच्या वचप, नाटक चमच्या वचप, मिटिंग्सा वचप सगळं करप. आत्तां हांगा पाव न्हू अशें सगळं सिरियस जावन इनवॉल्व चमच्या जायना फुडें आमकां अभिमान दिसता. आमकां आमगेली पर्सनॅलिटी एक स्टेप मुखार वचच्या खातीर आमगेल्या गांवांत भास्करजी आसा, नाट मिराबाड, आमकां जायते कूड इन्स्पिरेशन आसा. तांणी खंय दाखोवन तुमचें मार्गदर्शन आमगेल्या कुटांतू यंगस्टर्स कुटांतू चंद्रबाबू शेट्टी, तशेंच PN कृष्णन आनी सगळे आमकां तुमचें इन्स्पिरेशन वी आर कमिंग हियर. सो वी हॅव टू गिव द सेम थिंग. आमी हे सेम आमी आमगेले नेक्स्ट आसले संप्रदायांक आमकां दाखोवन तुमच्या तांकां गायड करूंक, तांकां इनवॉल्व करूंक ऑपॉर्च्युनिटीज आय एम एक्सपेक्टिंग दीस. हांव मागीर कंप्लीट पेपर्स बरोवन दिता. आय थिंक एन्करेज सटांगे न्हय. धन्यवाद संजय बाब. आता आम्ही मंगळूरचे नियाळ घेऊया आणि मंगळूरचे स्थानी बेला आणि दाजी वर्ल्डाचे एक तकनिकी तंत्रज्ञ जावन आशिल्ले निमित्त तांचे योगदान आज व्हिडिओ कॉन्टेंट खूब वाडावळ करूंक तांचें योगदान आसा. तांचे अवकाश. पयली आयकता मू पयली परिशद जातना अशें मायक नातलो कोण्णा. पयली परिशद जातना अशें LED वॉल नातलें कोण्णा. पूण पयल्या परिशदेक आनी 33 आनी 3 परिशद जातना कितल्यान त्या टॅक्नॉलॉजी कितली वाडल्या आनी कशें तें इवॅल्यू जालां म्हणून हांगासर सामको कळटा. ताका स्पेशल एक एक्सप्लेनेशनाची गरज ना म्हूण चिंता हांव. सर्वांक बरो दीस मागता. तंत्रगिन्यान भोवसड वाडलेल्या ह्या काळार अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो डेलिगेट जावन परिशदेच्या मांचयेर कोंकणी आणि तंत्रगिन्यान म्हणल्या विशयाचेर आसच्या परिसंवाद कार्यांत भाग घेवच्याक चड संतोष आसा, अभिमान आसा. भास म्हणलो टॉपीक आमकां सर्वांक वळखीचो. तंत्रगिन्यान म्हळ्यार आमी ह्या काळार आमी सर्वांनी ताका सरेंडर जाल्लो एक काळ हो. देखून भास आनी तंत्रगिन्याना विशीं गूंड अध्ययनान बरयल्ले चिंताप येदोळसो रत्नमालाबाईन सादर केलें, संजय बाबान हांगासर सादर केल्लें आसा. अशें हांव ह्या विशयांत चड टॅक्निकॅलिटी चड गूंड वचोंक आशेना. तंत्रगिन्यानाक लागून कोंकणी भाशेक कितें फायदो जालो आनी मुखार भाशेचेर ह्याच तंत्रगिन्यानाची साध्यताय म्हणजे पॉसिबिलिटीज कितें म्हणल्याचेर म्हजे विचार मांडूंक हांव आशेतां. सामान्य जावन भास म्हळ्यार संवहन वा कम्युनिकेशनाक आसचें एक माध्यम. सुरवेर मनशांनी एकामेका कडच्या थोड्या प्रत्येक आवाजा रुपी तिचो वापर जातलो. ते जाला ती भास. नंतर गुर्तू वा सायन्स मार्फत भाशेचें लिखीत रूप आरंभ जालें. भास पयले फावटी टॅक्निकल गजाली भितर घुसली. अशें सायन्सांनी काल म्हणटात कोडिंग्स यूज केल्ले वरवीं पयले भास टॅक्निकल त्या गजाली भितर घुसली. प्रदेश गांव अशें म्हणून आवाजांत ताच्या मॅन्युअल रितीच्या दाखलीकरणांत बदलावण आयली. मुखार भास आशिल्ली भासो बोली लिपी म्हणून सुरवातेच्या आवाजाक एका रितीचे समग्र भाशीक रूप आयलें. चित्र वा संकेतांनी दाखल जाल्ली भास मुखार पेपर, प्रिंटींग मशीन, कंप्युटर, कोडिंग अशें म्हणून आपल्या दाखलीकरणाच्या टॅक्निकॅलिटींत अपग्रेड जाता आयली. खंय म्हणसर म्हळ्यार आज आमी जियोनासच्या AI तंत्रगिन्याना पर्यंत. भास म्हणटा आसतना तातूंत कोंकणी आयली. हेर भासा बरीच इंक, पेपर, प्रिंटींग मशीन हे सगळे तंत्रगिन्यान कोंकणी भाशेनी आपल्या दाखलीकरणाक प्रसाराक उपयोग केल्ले आसा. फकत गोंय मात न्हय आसता कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळा आनी कराचींत पर्यंत कोंकणी भाशीक आशिल्ल्यान आनी ते वेगवेगळी बोली लिपी वापरतले जाल्ल्यान प्रिंट तंत्रगिन्यानाक सर्वांक एकरूपी सांगडा दवरूंक साध्य जालें ना म्हणली गजाल हांगासर प्रत्येक मानून घेवचें पडटा. पूण गोंयांत आनी मंगळुरांत कोंकणी भाशेन कोंकणी भाशिकांनी ह्या तंत्रगिन्यानाचो बरो वापर केलो. पत्रां, पुस्तकां यथेश्ट उजवाडाक आयली. प्रिंटा उपरांत संवसार नवो श्राव्य तंत्रज्ञानाक आविष्कार जालो. उलोवप आनी गायन दोन्ही रेकॉर्ड करची ती सुविधा लाभली.
प्रदेश बोली आणि लिपीक लागून लिमिटेड जाल्ल्या कोंकणीक शावी तंत्रगिन्यानान मातशें लिबरल केलें. गोंय, मंगळूरू, केरळ, मुंबय म्हणून कोंकणी ताळे सगळ्यांनी आयकले आणि एकामेका वळखले. आकाशवाणी, ऑडिओ कॅसेट्स ह्या तंत्रगिन्यानाचो प्रमुख फोल जाल्ल्यान आल्फ्रेड रोजू, क्रिस पेरी, लॉर्ना, विल्फ्री विम्बस, जेरोम डिसोजा आणि हेर व्यक्तींनी आमकां सर्वांक आयकोवचें बरी जालें. आमी ह्या व्यक्तींक आयकोवचें बरी जालें. प्रदेश, बोली, भास मुली गड नासतना हे ताळे कोंकणीच्या घराघरांनी आयकोंक लागले. अजून हे आयकते आसात. त्या उपरांत तंत्रगिन्यानान मुखार वचून दृश्य माध्यमाचो काळ आयलो. घरा भितरल्या हॉलांनी टेलिव्हिजना मुखार टेलिव्हिजन सोवे VCR, DVD प्लेयर आणि विशेष जागो आपणायलो. खंयसरगी एका सुवातेर रेकॉर्ड केल्ले कोंकणी भाशेंतले तियात्र, नाटक, भाशणां, साहित्य गजाल्यो कोंकणी लोकांना आपल्याच कुडांनी बसोवन पळोवचें बरी जालें. तितले मात्र न्हय आसता थोड्या अवधेकपणी ते सांबाळून दवरचें बरी जालें. ह्या कोंकणी भाशेच्या लाईव्ह तियात्र, नाटक, नास्य कार्यावळींनी तांत्रिक वस्तूंचो भरपूर वापर जालो. लायटिंग, साऊंड टेक्नॉलॉजी म्हणून कोंकणी भाशेच्या मनोरंजन आणि मनोरंजनेतर कार्यांक विशेष आकर्षण आयलें. मुखलो काळ कंप्युटर गिन्यानाचो. कोंकणी साहित्यानी आपलें साहित्य हातांनी बरोवच्या बदलाक कंप्युटराचेर टायप करूंक आरंभ केलें आणि साहित्य रचन तांच्या परगडणेंत एका दिसो वेग आयलो. सरतो युवा साहित्यानी हाचो विशेष फायदो उठयलो. साहित्य रचनाचो आणि ते लोकां मेरेन पावचे मदें आजच्या वेळ तो अंतर तो उणो जालो. इंटरनेटाच्या आविष्काराक लागून पत्रां, वेबसायटी मुखांतर साहित्य घरच्या घरा पावचे बरी जालें. इतिहास, व्यक्तिचित्रण, खबरो, मनोरंजन म्हणजे भास म्हणल्या वर्तुळाचेर जे कितें फिचर करूंक साद आसा ते सगळें कंप्युटराचेर कसलें आणि आज मोबायल्स कंप्युटर जातना हाचे प्रसारण 3 वांट्याक सडलें. आज कोंकणी इतिहास, कोंकणी कला, कोंकणी संस्कृती, कोंकणी मनीस, कोंकणी प्रदेश हे बाबतीं हर गजाल्यो इंटरनेटाचेर मेळटात. हेर भासांक तुलना केल्यार कोंकणींत ह्या तंत्रगिन्यानाचो आनीकी विशेष वापर करूना म्हणलो तो गजाल्यो हांगासर मानून घेवचें पडटा. दायजी वर्ल्ड तसली टेलिव्हिजन चॅनलां प्रायम टायमाचेर आपुट्टू कोंकणी कार्यक्रमां फायज करतात. फाटल्या 10 वर्सां पयलीं आरंभ जाल्लें तें चॅनल दायजी वर्ल्ड अजून ह्या चॅनलान 50,000 वयर कार्यक्रमां, कोंकणी कार्यक्रमां सादर केल्यात आणि अजूनही ती तुमकां लाईव्ह आणि अपलोड जावन तुमच्या YouTube चॅनलाचेर मेळटात. हे एक दाखलो कोंकणींत. हे कार्यक्रम, ह्या कार्यक्रमान ह्या टीव्हीन कोंकणी साहित्याक, कोंकणी व्यक्तींक, कोंकणी उद्यमीक, कोंकणी भास, संस्कृती, आचार विचार सर्वांकी ह्या आपल्या पडद्याचेर हाडिल्ले आसतना आणि हेर एका दिसा सोमारा शुक्रारा पर्यंत प्रायम टायमाचेर कोंकणी कार्यक्रम सादर केल्ली कीर्त ह्या टीव्हीक फावो जाता आणि कोंकणीक ती एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार प्रायम टायमाचेर कोंकणी कार्यक्रम परगड करची, प्रसार करची एक टीव्ही आसा आणि ती कोंकणींत आसा म्हणलें आमकां सांगूंक सेड अभिमान आसा. ताचे उपरांत कविता ट्रस्टाची कविता.com आज कोंकणी कविता इतल्या व्हड मापान एका वेबसायटीचेर आसा जाल्यार ती कविता.com आणि कोंकणीन ती असलें एक काम चल्लां म्हणच्याक ते आमकां कोंकणीच्यांक अभिमान आसा. त्या भायर किटल.com आसा, पोयनरी.com आसा, मायभास.com आसा. असल्यो सगळ्यो वेबसायटींनी आज कोंकणी साहित्य दरबरस्त आसा आणि ते लोक आमची युवा पिळगी थंय तावन जायते ते साहित्य वाचता आणि थंय तावन ते काडटे आसा आणि ते फिचर जाल्लें आसा त्या वेबसायटींनी त्या तंत्रगिन्यानाद्वारे. ताचे उपरांत कोंकणी एक डिक्शनरी आसा, कन्नडांत आसा. हांव चिंता डिक्शनरी पयले फावटी कोंकणीचो डिक्शनरी डिजिटल जाल्लो तो कोंकणी डिक्शनरी म्हणून बाबू मेल्विन रॉड्रिगस हांच्या मुखेलपणाक आला म्हूण सांगूंक हांव सेड खुशी पावता. कित्याक म्हळ्यार हो डिक्शनरी अजून आसा आनी पयलो डिजिटल डिक्शनरी तो कोंकणीचो. अशें तंत्रगिन्यानाचे ह्या काळार जायती बरी कामां, बरी कार्यक्रमां आमच्या ह्या तंत्रगिन्यानांत पिचार जाल्यात आणि कोंकणीचो बरो व्यापार केला. आणि आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो काळ. पूण ताच्या पयलें संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक आसो
पूण एकामेका कोंकणी लोकांचें ह्या तंत्रगिन्याना वरवीं कनेक्शन वाडलां, संपर्क सडला, पॉलिटिकल रिजनल बाउंड्रीज सुटून पडल्यात. आनी हांव केरळा पावला तर तुमी जायते आज हांगात कर्नाटका तावन पावल्यात, महाराष्ट्र तावन पावल्यात आनी हांगा तावन गोंयचे आसात. हे सगळे लोक आज हांगासर सांगाता मेळ्ळे जाल्यार हाच्या फाटल्यानी तंत्रगिन्यानान विशेष एक वावर केला, विशेष वावंट काडले आनी ताचो वापर ह्या संघटकांनी बरो रितीन केला जावन आसा. आनी आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वा AI चो काळ. म्हजे लेकार कोंकणीक अतिचड फायद्याक पडची टॅक्नॉलॉजी ही. कंप्युटराचो आविष्कार जातना आमकां सर्वांक एक आकांत आसलो, सगळीं कामां कंप्युटर करता तर मनशांनी कितें काम करचें, तांच्या नोकरेक कितें गॅरंटी. पूण सवकास आमी सक्कड कंप्युटरांत कॉम्प्रोमायज जाल्या. तंत्रगिन्यानान हाडल्या आधुनिकतेच्या धांवणेंत आमकां ताची गरज आसली, आमची मजबुरी तीच जावन आसली. AI विशीं समान एक आकांत आसा, पूण तंत्रगिन्यानाच्या धांवणेंत आमी शेलेवन रावंक जायना. 2050 जातना AI टेक्नॉलॉजी संपूर्ण रितीन इंडस्ट्रीज, बिझनेस, प्रोफेशनल्स, डाटा सायन्स आनी मशीन लर्निंग ह्या विभागांक आपल्या नियंत्रणाचेर हाडटलो म्हणलो एक अंदाज आसा. ह्या मध्ये भास, संस्कृती, आचार विचार सगळें आयलें. पूण भिरांत नाका, इतून मुनासर तंत्रगिन्यानाच्या आविष्काराक लागून कोंकणीचें बरें जाल्यार फुडेंय बरेंच जातलें. येदोळसू ह्या तंत्रगिन्यानान बोली, भास, प्रदेश, लिपी हे सगळे बॅरिकेड्स कान उडयल्यात. आसता AI तंत्रज्ञान हाच्या मुखार येतलें. ह्या तंत्रगिन्यानाक लागून कोंकणी एकवटा भितर हें नासतना लिपी, बोली, प्रदेश म्हणून प्रत्येकवाद मनशाक फुडें स्कोप आसचो ना म्हणलें हांगा हांव प्रत्येक सांगूंक आशेता. आयचो लोक प्रत्येक जाण युवा पिळगी ग्लोबलायझेशन आनी तंत्रगिन्यानाच्या नव्या आविष्कारांक चड लागीं आसा. कोंकणी भाशीकांतून कांय पाटिनात. देखून भास, संस्कृती, आचार विचारांक जागोवन दवरच्यांत तंत्रगिन्यानाची कशी मजत आपणायत म्हणले विशीं आमी चिंतूंक जाय. कोंकणींत AI तसल्या तंत्रगिन्यानाची पॉसिबिलिटीज कितें म्हणलें आमी समजूंक जाय. सगळो संवसार मुखार धांवते आसा. कोंकणी लोकांनी ह्या धांवणेंत मेळोंक जाय, नाजाल्यार हेर फुडें येतले आनी आमी खंयसर ऑर्थोडॉक्स चिंतपाक लागून प्रत्येकवादाच्या वांद्यान शिरकोवन मुल्याक पडटले. हांव कोंकणी मनशानो, दारा भायर रावा नाकात, भितर येया, तंत्रगिन्यान तुमकां संगात दितलें. आभार. धन्यवाद स्टानी पेडा. मंगळूरचे आणि साबार सगळे एक कालगट्टाचे नियाळ तुम्ही घेतले, तुमकां अभिनंदन. आता आमचे संगत आसा पलाश अग्नी, एक युवा कार्यकर्ता आणि त्यांनी डिजिटल माध्यमार खूप काम आता करीत आसात. तांचे पेपर. म्हाजे वयले आनीक तशेंच सभाघरांत आशिल्ले सगळे मानेस्त नमस्कार. सगळ्यात पयलीं आयज म्हाका हांगा म्हजे विचार म्हणपाची संद दिली ताच्या खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे हांव उपकारी. कोंकणी भाशेक तंत्रज्ञानाची जोड ह्या विशया कडेन वचचे पयलीं कोंकणी तंत्रज्ञानाचो उगम केन्ना जालो हाचो विचार करचो पडटलो. तसो अभ्यासपूर्व आढावो घेवपाक गेल्यार आमी सहज उत्तर दितले ते 21व्या शेंकड्यान, जेन्ना पुराय संवसारांत तंत्रज्ञान आयिल्लें आनी नकळत आमी लेगीत तें आपणायत गेले. पूण म्हज्या मता प्रमाण कोंकणीन तंत्रज्ञानाची गती धरली ती कोविड काळात. कोविड काळ हो सगळ्यांत भयानक, दुखेस्त आनी नकारात्मकतायेन भरिल्लो काळ आशिल्लो म्हणल्यार अतिताय जावची ना. एक कोंकणी मोगी म्हूण हांव हो काळ हेरांक जरी भयानक, दुखेस्त आनी नकारात्मकतायेन भरिल्लो काळ आशिल्लो म्हणीन जाल्यार कोंकणी भाशेक तो भांगराळ काळ आशिल्लो अशें म्हणटलो. लोकांक मेळपाची, साहित्य लोकां मेरेन पावोवपाची, कोंकणी कार्यावळी, भौशीक सभा घेवपाक मनाय आशिल्ल्या कारणान आमी तंत्रज्ञाना कडेन ओडून गेले. भास वयर काडटले जाल्यार हीच काळाची गरज हें आमकां मानवलें. हाचो अर्थ आमचे कडेन ह्यो तांत्रीक सुविधा पयलीं आशिल्ल्योच, पूण आमकां केन्ना ताची गरज दिसली ना. आनी निमाणे कडेन आमच्यांत कोंकणी मोगी आनी गोंयकार हे दोनूय गूण खेळटात. आमी उदकांत बसून रावतले, पूण जो मेरेन कोण आमकां उदकांत धुकलून भितर उडयना तो मेरेन आमी पेंवपाक शिकचे नात. आनी हे म्हज्या वाक्याक हांवें वेगळो पुरावो दिवपाची गरज ना. पूण उदकांत बुडटकच आमी पेंवपाक शिकतात आनी उडयतल्याक आमची ताकद दाखयतात हें लेगीत तितलेंच खरें आसा. एका रातीन आमची कोंकणी भास तंत्रज्ञानाच्या आंगार खेळपाक लागली.
कितलीशीच कोंकणी गितां, मुलाखती आनी हेर वावर ह्या काळखंडांत जालो. आयज म्हज्या ह्या उलोवपांत हांव कांय देखी घेतलो आनी त्यो देखी फक्त कांय मुद्दे आनी जाल्लो वावर तुमच्या मुखार दवरपाक हाची नोंद घेवची. आनी तांच्या भायर साबार जाणांनी ह्या काळांत वावर केला हें हांव मान्य करतां. कोंकणी दायज, कोंकणी संस्कृताय आयज संवसारभर पावची म्हूण साबार लोक काम करतात. तातूंतलोच एक म्हणल्यार भौमानिस्त कबीर नाईक. कबीर नाईक हाणें कोंकणी दायज, संस्कृताय आपल्या कलेंतल्यान म्हणजेच म्हायतीपटाच्या वावरांतल्यान संवसारभर लोकां मेरेन पावयले. गोंयच्या गांवांनी भोंवून ताणें गोंयकारांच्यो कला संवसाराक दाखयल्यो. भुंयपूत, गोवा स्टेटवूड डे, धनगर हे तांचे कांय म्हायतीपट. कोंकणी सॉंग्स मँगलोर म्हूण एक यूट्यूब चॅनल आसा आनी तांणी थंय साबार आदली कोंकणी गितां व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान उपलब्ध केल्लीं आसा. तशेंच गोंयचें उदाहरण घेत जाल्यार भौमानिस्त दीपबाब कारापुरकर हांणी आपली सगळीं गितां युट्यूबाचेर घाल्लीं आसात. हें शक्य जाता फक्त टॅक्नॉलॉजी खातीर. आयज कॅसेट आनी सीडींचो कॉन्सेप्ट गेला आनी ऑनलायन मोड आयला. तरणाटी आयज सावन, स्पॉटिफाय सारक्या म्युझीक ॲपांचो वापर करतात. सांगपाक खोस भोगता आमची कोंकणी गितां थंय लेगीत उपलब्ध आसात. कोवीड काळांत सगळे घरा आसतना भौमानिस्त ऋषिकेश बाब कदम हाणें फेसबुकाचो वापर करून दर दिसा कारवारी कोंकणी बोलयेंतले उतर आनी प्रमाण कोंकणी उतर आनी सांगातान दोनी उतरांक देखी दिवपी वाक्यां असो वावर केल्लो पळोवपाक मेळटा. हें शक्य जालें कारण तांच्या हातांत तंत्रज्ञान आशिल्लें. भौमानिस्त अनंत बाब अग्नी हाणें 365 दिसां परस चड महात्मा गांधीचे कोट्स कोंकणींत अणकार करून सोशल मिडियाचेर घातले. उपरांत ताचें पुस्तक आयिल्लें लेगीत आमकां वाचपाक मेळटा. पूण आयज गोंया भायर वा पयस आशिल्ल्या कोंकणी मोगीक ते जाय जाल्यार तंत्रज्ञान वापरून वाचपाक मेळटा. कुडचडेचे भौमानिस्त परेश बाब च्यारी हांणी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार प्राप्त कोंकणी लेखक तशेंच वेगळ्या वेगळ्या प्रकाशकांची कोंकणी पुस्तकां आपले परीन बुक्स करपाचो यत्न केला. हें तांणी मारिल्लें पावल ताका वयर चडपाक सांगात दिवप हें आमच्या लागीं आसा. कोंकणी भास व्हिडिओ आनी ऑडियोच्या माध्यमांतल्यान जितली प्रसारीत जाता तितलीच बुक्साच्या माध्यमांतल्यान लेगीत फुडें वचप म्हत्वाची आसा. गोंयांत एक पेपर केन्नाय चुकून येता आनीक ताचो संपादक कोण हाची जाण कोणाकच ना. ठोकमत ह्या नांवान चलपी हो पेपर सरकाजम कशे तरेन हें जाता कोंकणीतल्या हातून प्रमोट करप ही लेगीत कला हातूंतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच भौमानिस्त पुरुषोत्तम बाब वेर्लेकार हांणी कोंकणी भाशेचो एक मीम वॉर चलयल्लो म्हण आमकां सोशल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटा. आयज आमच्या हातांत तंत्रज्ञान आयलां आनी खुबशे तरणाटे आमकां सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जातना पळोवपाक मेळटा. कोंकणी कडच्यान पयस वता असो खूब फावट तरणाट्यांचेर आरोप जाता म्हूण म्हाका तांकां उदाहरणाक घेवन हांव मुजरत सांगपाक सोदतां. तांकां हेंच तांचें करियर म्हूण दवरतले जाल्यार गोंया पुरतें मर्यादीत रावप शक्य ना. आनी गोंया पुरतें मर्यादीत रावचें ना जाल्यार तांकां कोंकणी सोडून हेर भासांनी व्हिडिओ करप बांदिलकारक आसा. पूण ताचो विचार करनासतना ते कोंकणींतल्यान व्हिडिओ करतना आमी पळयतात आनी हीच देख आसा तरणाटो कोंकणी कडल्यान पयस वचूना हें सिद्ध करपी. मार्ग जरी वेगळो आसलो तरी ध्येय तोच आसा. 8वी यत्तेत शिकतना हांवें पळयलें सपन 14 नोव्हेंबर 2020 ह्या दिसा पलाश अग्नी स्टुडिओजाच्या नांवान जल्माक आयलें. ताच्या आदी वावर चालूच आशिल्लो पूण स्टुडिओची स्थापना करतना एक लक्षांत धरिल्लें जमता तितलें आनी जाता तितलें कोंकणीक तंत्रज्ञानाच्या वाटेर व्हरपाचें आनी ताकाच लागून हेर भासांतल्यान व्हिडिओ करता आसतना कोंकणींतल्यान तांच्या परस चड जातले हाची दखल सदांच घेतली आनी आयज मेरेन वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी करत आसा. कोंकणी कार्यशाळांक सभाघर वा कॉलेजी पुरते मर्यादीत दवरनासतना सूत्र सप्तक आनी गीत जल्मतना ह्यो 2 कार्यशाळा ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर सेगीत 7 दीस लायव्ह केल्यो आनी सांगपाक खोस भोगता ह्यो कार्यशाळा ऑनलायन केल्ल्या कारणान भायल्या देशांतले तशेंच भारतांतल्या हेर राज्यांतले कोंकणी मनशांक हातूंत वांटो घेवपाक मेळ्ळो. पेश रन्नर ही मुलाखतींची माळ कोंकणी लेखकांक एका वेगळ्या आयामांतल्यान तांच्या वाचप्यां मेरेन पावोवपाक शकली. तशेंच इक्विटॉक्स ही माळ समाजीक विशयांची आमकां नव्यान विचार करपाक लावपी माळ आसली. हें सगळें करता आसतना कोंकणी संगीत, लघुपट, म्हायतीपट सारक्या फाट्यांनी लेगीत पलाश अग्नी स्टुडिओज काम करता आनी करत रावतलो. कोंकणी तंत्रज्ञानांत खेळयतात तांची एक व्हडली माळ आसा आनी हांव त्या माळेंतलो फक्त एक मणी. आयज आमी सगळे कोंकणी
तंत्रज्ञाना कडेन वचपाची गरज आसा. आमी भौमानिस्त उदयबाब भेंब्रे हांकां आदर्श मानतात, आमची प्रेरणा मानतात. ते लेगीत कोंकणी भाशेक तंत्रज्ञाना कडेन व्हरपाक फुडें सरल्यात. युट्यूबा वयले तांचे समाजीक विशयांचेर विचार करपाक लावपी व्हिडिओ ताचो पुरावो आसा. तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवया आनी कोंकणी भाशेक तंत्रज्ञानाच्या मार उंची गाठुया. देव बरें करूं. चारय प्रबंधकारान तांचे प्रबंध सादर केले. आता हांव सभिकांक आव्हान दिता की तांणी तांचे प्रश्न कितें आसा, जर आमचे व्हॉलंटियर्स आसतले हांगा मायक व्हरूंक. सो कसले क्वेश्चन्स कसले प्रश्न आसा या कमेंट आसा तुमी थंय दाखोवन कोरेत. मुठान राबल्यारी तुमकां मायक दितात. आमचे चारय प्रबंधकाराक तुम्ही प्रश्न विचारेत. संदेश भाऊ. एकच गजाल की तंत्रज्ञाना भितर आतां आमी लिपी भितर विभागल्यात आनी ताका लागून आमकां कन्नडांत तुमी कितें बरयतात तें आमकां कळना, वा मल्याळमाक कितें बरयतात तें कळना, रोमी जातली तातूंत कळटा थोडी, आमची देवनागरी एक एक फावट तुमकां कळना. आनी आज तंत्रज्ञान जें आसा त्या तंत्रज्ञाना भितर व्हिडिओ आनी व्हिडिओ परसय चड म्हणटा ऑडियो पॉडकास्ट ह्यो गजाली खूब गरजेच्यो आसात. त्या दृश्टींतल्यान कितें जावचें अशें तुमकां दिसता, जातूंतल्यान आमची भितल्यो ह्यो वण्टी मोडून पडटल्यो आनी आमी एकामेकाचें साहित्य जें आसा वा बाकीचे जे कितें विचार आसात सगळे ते आमी समजुपाक शकतले. त्या दृश्टींतल्यान थोडे तुमी विचार मांडले जाल्यार खूब बरें जातलें. व्हिडिओ रुपी विचार मांडचे, व्हिडिओ रुपी प्रोग्रामां टेलिकास्ट करची, अपलोड करचे, ते एक काल म्हणटात भोव एक बरें आनी एक बरें एक प्रयत्न ते. आनी कोंकणीन ते जाते आसा. येदोळूच तुमी बिरी बिरी पावस म्हणलें एक प्रोग्राम आयकता जाल्यार ते सर ते रेकॉर्ड जावचे कर्नाटकांत. आनी तांतू वांटेली कवी आसात, ते गोंयचे आसात, केरळाचे आसात, कर्नाटकाचे आसात आनी महाराष्ट्राचे आसात. आनी ते कोंकणीन उलयतात आनी थंयसर लिपी वा ते बोली तसलो खंयचोच समस्या आनी ते सगळ्यांक अर्थ जाता, सर लोकांक ते अर्थ जाता. तसली प्रयत्नां ऑलरेडी चालू जाल्यांत. आनी दायजी व्हडली टीव्ही तसली टीव्ही खंयच्याय कारणा खातीर लिपयेक या बोलयेक इम्पॉर्टन्स दिना. तांणी फकत तशें विचारांक आनी कोंकणी मनशांक कोंकणी प्रोग्रामां करता आसतना कोंकणी मनशांक कोंकणी विचारांक आनी कोंकणी एक अखंडता आसता, एक एकवट आसता ह्या खातीर. आनी गोंयांत तशेंच आमी आतां कर्नाटकांत हांगासर गोंयांक येता आसतना हांगासरी असलीच थोडे आमकां थोडे हांगाचे लोकल युट्यूब चॅनलाचे असले व्हिडिओ काडूंक येतात आनी आमकां कितेंच ते फरक पडना. कित्याक म्हळ्यार आमी उलोवचें लिपीक ते स्कोप ना. एक्चुअली लिपीक त्या एका परिघांत व्हिडिओ विज्युअल रेकॉर्डिंगांत विज्युअल टेलिकास्टांत विज्युअल एअरिंग करता आसतना थंयसर लिपीक स्कोप ना. आनी हे फुडाराक हे चड गरजेचें आनी अशें जाल्ल्यान असो वापर चड जायचे. तुमी सांगलें तें करेक्ट आसा. असो वापर चड जायचे, ह्या विशयान आमी चड उलयचे आनी चड आतां जे तंत्रज्ञान व्हिडिओ केते आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एका लागीं आमचे लागीं मोबायल आसा, हर एका लागीं आमच्या घरांनी कॅमेरास आसात आनी अशें आसता आसतना हे विशयांत आमी चड वावर केल्यार असल्यो गजाल्यो आमकां चड ते टॅकल करीत आनी इजी जावन आमकां सगळ्यांक एकामेका वळखून घेवयात म्हणले म्हजी एक अभिप्राय. तुमचें नांव सांगात हे करून. म्हजें नांव देविदास कदम. उबो रावता म्हणटा सगळ्या दिसतलो. कवितेच्या बाबतींत बरें आसा. कादंबरीच्या बाबतींत कितें कित्याक हांव कादंबरीकार. कादंबरीच्या बाबतींत जेन्ना तुमी हे व्हिडिओचो कितलो उपयोग जातलो. कथेच्या बाबतींत जाता, कथेच्या बाबतींत बरें जाता. कोणी प्रबंध बरयता ताजे बाबतींत कशें करतले. ओके. आतां एक सवाल कविता इजी ते 5 मिनिट्सांनी या 10 मिनिट्सांनी जाता, सादर करूंक जाता, ताचे विशयांत उलोवप सादर करूंक जाता. कादंबरी विशयांत एक आमकां चॅलेंजीस आसा. पूण हर एक चॅलेंजीस आमी ते टॅकल करचे चॅलेंजीस आसा. खंयचेय आमकां कश्ट म्हण न्हय. जर कितल्योगी आमच्यो कोंकणी कोडयालांत कर्नाटकांत नंबर उणें जावंक पुरो, पूण फिल्म जाल्ल्यो सडावत काणयो ताचे पाडताल फाटल्यान कादंबरी फिल्मां जाल्यांत. गोंयांत ताची म्हाका खूब खबर ना, पूण जावंक आसतली पुरो या इन मे फ्युचर जावंक पुरो कादंबरी. ओके सर
कादंबरी जेन्ना आमी वाचता तेन्ना कादंबरीक एक स्वरूप आसता, स्टोरी लायन आसता आनी आसा. सद्याच्या काळात आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार सिरीज हो कॉन्सेप्ट खूब हें करता. सो एक तर ते विज्युअलायझेशनाच्या हातूंतल्यान कादंबरी येवची, सिरीज म्हणून येवची, एपिसोडीक हातूंत भितर, किंवा पॉडकास्टाच्या हातूंतल्यान सुद्दां वॉयस जो पॉडकास्ट चलता तातूंत भितर सुद्दां कादंबरीचो आस्पाव करून घेवपाक मेळटा आनी वेगळ्या वेगळ्या एपिसोडान ती आमी हाडपाक जाता. अजून मेरेन म्हाका तरी म्हज्या म्हायती प्रमाण कोंकणींत ना कादंबरी अजून येवूं ना, पूण येवपाची गरज आसा. वय सिरीज हांव तेच सांगूंक गेल्लो, फिल्म आसा, फिल्माच्या उपरांत सिरीज जावचे चान्सेस आसात. आनी तुमी आनी एक विशय विचारलो, प्रबंध कशें डिजिटल प्लॅटफॉर्मार येवचो म्हणून. प्रबंध जर हांवें आज हो प्रबंध हांगासर सादर केलो तर हो रेकॉर्ड जाता. हो आनी नेक्स्ट हांवें आतां कन्नडांत बरयला, म्हणजे कन्नडा, पूण तुमकां कोणाक ताचे लिपीचे विशयान कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक म्हळ्यार हांव थंयसर मायकाचेर उलयल्लो आनी म्हजी कोंकणी तुमकां सगळ्यांक समजता आनी तो रेकॉर्ड जाता. आनी फाल्यां तो अपलोड जाल्यार तो 10 years, 15 years, 30 years तो इंटरनेटाचेर आसता, युट्यूबाचेर आसता, या डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर आसता, वो पर्सनल खंय पेन ड्रायव्हर आसता. ताका म्हणजे ते प्रिजर्व करचे, आमी ते टॅकल करचे, चॅलेंजीस टॅकल करचे. आमी एकच दीस एकाच फार आमकां सगळ्यो कादंबरी फिल्मां करूंक जायना, सगळ्यो कादंबरी आमकां वेब सिरीज करूंक जायना. पूण स्लोली आतां आमी खंय तावणू कंप्युटर प्रिंटींग तावणू, कंप्युटराक आयलो, कंप्युटर तावणू डिजिटल व्हिडिओ कायल्या, आतां हे कायल्या, फुडें एशेंच आमी समकोंक आसा, फुडें समकोंक आसा. आनी कोंकणीच्यानी आमी त्या विशीं जरूर प्रयत्न करूंक आसा. येस संदेश, हांव येदो म्हणजे हांव 1996 साकून डिजिटल माध्यमां भितर आसा. म्हणजे जावं टेक्स्ट, ताजे नंतर व्हिडिओ, हे सगळे गजाली भितर पॉडकास्टूय केल्यात, पॉडकास्टा भितरूय आसा. देविदास बाबान जें वागलें त्या हातूंतल्यान म्हाका तुमचे कडल्यान फीडबॅक जाय आशिल्लो एक्चुअली, की खास करून आमच्या शेजाराच्या राज्यां भितर, महाराष्ट्रा भितर मराठीचे ऑडिओ बुक्स भरपूर पॉप्युलर जाल्यात. आनी कथा जावं कादंबरी जावं ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो ऑडिओ बुक्साच्या स्वरुपांत येवप ही आज काळाची गरज आसा. कारण गाडयेंतल्यान वतना पसून आमी ऑडिओ बुक्स आयकुपाक शकतात आनी आयची तरणी पिळगी जी आसा ती सगळी ऑडिओ बुक्सच आयकता, पॉडकास्टच आयकता. सो त्या दृश्टींतल्यान ही ऑडिओ बुक्साची चळवळ हांगा आसात. अजून पर्यंत आमचो एकूय ऑडिओ बुक कादंबरीचो आयिल्लो ना. त्या दृश्टींतल्यान ते जावचें आनी सगळ्यांनी विचार हाजेर करचो सिरियसली, इतलेंच मागता. धन्यवाद. आता एक प्रश्न आसा, दामोदर बाब. ऋषिकेश. ओके, एक नेक्स्ट ऋषिकेश, फर्स्ट दामोदर बाब. आता स्टॅनी बाबान सांगलें न्ही तांचे बेबी पावस कितें आसा म्हणून, तशें वेगवेगळ्या मनशा कडेन कितें कितें आसतलें ताजें एकत्रीत सगल्यांक मेळचें. म्हणजे आतां तें आसा म्हणून म्हाका खबर ना, तुका खबर आसा? म्हाका खबर ना. कोणाक थोड्या लोकांक खबर आसा, पूण जांकां ना ताजें एक एकत्रीत केंद्रीत हें करचें आनी सगल्यांक धाडचें अशें म्हजी सुचोवणी. तुमचे सुचोवणी बरें आसा, पूण आयच्या दिसा हाचे सर्च इंजिनाचे उपयोग ते देखून आजी डिस्ट्रिब्युटेड म्हणटा आमी, म्हळ्यार खंय आसल्यारय ते आमकां मेळचे वरी जाता. एकत्रीत जावचे गरज आतां आमी फुडें सरल्याची म्हूण म्हाका दिसता. गणेश बाब. गुरू, येस, आमी ऑडिओ रेकॉर्डिंगा विशयान उलयते आसा, पूण टॅक्नॉलॉजी अशी आमची टेक्स्ट टू स्पीच टॅक्नॉलॉजी विशयान कित्याक उलयना म्हणून विचारचें हांवें. ओके. घाणेकर बाबाली म्हाका प्रश्नाक जाप दिवंक जाय की आमी हांगा जे मुद्दे मांडल्यात ते प्रत्येक जाण आपल्या वाठारांत कितें काम करता ते, आनी तुमी म्हणटा की बरोबर एकत्रीत सगळ्यांक ही बेनिफीट मेळपा जाय, जाल्यार म्हाका दिसता परिशद ही एक अशी संस्था आसा जाणें म्हाका दिसता हातूंत फुडाकार घेवपा जाय. हे सगळे प्रत्येक प्रांतांत जे लोक काम करतात आनी ताचो फायदो सगळ्या कोंकणी मनशाक जावंक जाय. हातूंत भितर लक्ष म्हाका दिसता परिशद घालपाक शकता. हांगा एक वेगळो तरेचो प्रॉब्लेम आसा, म्हणल्यार कांय लोकांक काम आसा तें खबरूच ना. पूण म्हजो प्रॉब्लेम मातसो वेगळो आसा. म्हाका रिपिटेशन दिसता. एक तरेचें काम जर मंगळुरांत कोणी करता
तसलेच तरेचें काम गोंयानूय घडटा. आनी एकूच टेक्स्टाचो 2दा रिपिटेड म्हाका आवृत्ती पळोवपाक मेळटा. ती जावची न्ही आनी असो तुमचो कितें तरी एक फोरम करप शक्य आसा काय, कितें की रिपिटेशन जावची न्ही म्हणून. घाणेकर बाबाचो आनी म्हजो प्रश्न ड्रास्टिकली डिफरंट जालो, बट ताजो कितें विचार करपा येता काय कितें? ओके, नोटेड. सो दुसरो खंयचोय प्रश्न आतां समाप्त करून हांव म्हजें उतर हांव प्रसार करता. जायते वर्सां परिशदे कडेन मागणी आसली, आमकां नॅशनल लेवलाचेर दूरदर्शन केंद्र ना. आमी खंयच्याय DTH उगडलो, टाटा स्काय अमके तमके कितले कितले आसा, पूण कोंकणी चॅनल भितर ना. आनी म्हणजे दूरदर्शनाचे आनी कोंकणीचे कितें वांकडे आसा काय? तांकां तांचे कोण दूरदर्शन पळयत ना. वेगळी चॅनलां आसा, मराठी कितलीशीं चॅनलां आसा आनी खंयच्या खंयच्या भासांनी कितलीं चॅनलां आसा. कोंकणी भास इतली दळिद्री आसल्या काय खंयच्याच टीव्हीचे उक्ते केले काय कोंकणी चॅनल मेळूंक जाय. इंटरनॅशनल लेवल जाले ते कित्याक जायना? कितलीं वर्सां जालीं? धन्यवाद. दूरदर्शन हो सगळ्यां कडेन पावपाचो मिडिया आसा, ताचे कडेन दुर्लक्ष करून बाकीचे तुम्ही जे लोकां कडेन पावनात त्या मिडियान तुम्ही हात घालतात. मग तुम्ही हांगा बामण आनी बहुजन समाज करपाक सोदता काय कितें? तुमचो अभिप्राय स्वीकार जाता. धन्यवाद. सगळ्यांक नमस्कार. आज ही चारय अनुभवी आनी तंत्रज्ञानांतू काम केले लोकांनी तांचे प्रबंध सादर केले. कोंकणीचे तंत्रज्ञानाचे संबंध कितें, ताची जोड कितें हें तांणी तांचे नियाळ घेतलो. तांकां हांव पयल्यान पयलें अभिनंदन करता. तुमचे चारूय तुमचे पत्र आमकां मेळ्ळीं आनी मेळका इतल्याची तुमी संवाद करचे. उरले सगळ्यांनी तें पत्र तांचे सादर केलें ताका हांव अभिनंदन करता. आमी नियाळ घेतलो आनी कोंकणींतू तंत्रज्ञान कितलें आसा तें आमकां आतां सभासर आमकां मना घेतलें. कांय 15 वर्स फुडें हांव संदेश बाब आनी अन्वेषा आमी काणकोणाचे एक युवा साहित्य संमेलनाचे सायड लायनांत बसून आमी उलयतालीं. तेन्ना आमकां दिशिल्लें कोंकणी ऑनलायन कॉन्टेंट चड जावका म्हणून. तेन्ना आमचे नदर टॅक्स्टा वयर आशिल्लें. टेक्स्ट कोंकणी टेक्स्टा वयर आशिल्लें. तें उणें आशिल्लें. उणाव आमकां दिसतालो तेन्ना कोंकणीचे टेक्स्ट चड जाय. आमकां ताजेर तंत्रज्ञान वाडोवका जाल्यार ताका आमकां ते टेक्स्ट चड जाय म्हणून अशें आमी अभिप्राय मांडिलो. त्या नंतर आमी कोंकण वॉटराचे आविश्कार करचे वेळार आमकां डेटा जाय आशिल्ले. कोंकणींतू कशें कन्वर्शन जाता, लिप्यंतरण कशें जाता म्हणचे विशयार. त्या नदरेन आमी गोंया कडेन पळयलें, मंगळुरान पळयलें आनी त्या वेळार आमकां उपलब्ध आशिल्ले डेटा आमी कशें आसा म्हूण पळयलें. आमकां तेन्ना मेळ्ळें व्हड एक देणें म्हळ्यार तेन्ना अस्मिताय प्रतिश्ठानान सिडॅकाचे सहयोगारी आनी तयार केल्ले आशिल्ले 30 लाख वर्डाचे टेक्स्ट कॉर्पस आमकां तांणी दिले. शांतराम वलावलीकार हांकां हांव आजी उडगासकाण घेता. तांचे तें खडेगांठ एक मोलादीक काम घट्ट राबून आमी एक काम मुळावें काम कितें आसा तसले कामाचे आमकां उपलब्धी आशिल्ले निमित्त आमकां कोंकण वॉटराचे करूंक साध्य जालें. ते 30 लाख वर्ड आशिल्ले आमी 25,000 वर्डाक हाडले हांव आनी मेल्विनान बसून. आनी आमी ते एक कॉमन 1,500 वर्ड्साक हाडून घेवन त्या मागीर आमी तो आमचो तंत्रज्ञ आशिल्लो विनोद राजन ताका दिले. ताणें ताजें तंत्रज्ञान ताजेर रुपीत केलें. तंत्रज्ञान एक पावंडो तंत्रज्ञाना पयले पावंडो आमकां आमचे भाशेर आमी काम करचे गरज आसा. तंत्रज्ञानाक दिवपाक जाल्यार आमकां ताजे भाशेचेर काम आमचे मुळावें काम आमचे गरज आसा. त्या नदरेन संदेश बाबाचे
व्हिडिओ कॉन्टेंटाचे उल्लेख म्हाका बरे सारखे दिसता. आज ही चॅट जीपीटीचे जनरेटिव्ह एआयचे युग आमचे मुखार आसा. जनरेटिव्ह एआय कितें करता म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक सादारणसर खबर आसा. हांव पयर म्हजें एक पोयम, म्हजें एक कविता कोंकणी दाखोवन इंग्लिशाक ट्रान्सलेट कर म्हणून चॅट जीपीटी कडेन सांगलें. ते बरे तरान तांच्यान ट्रान्सलेट केलें. ते दाखोवन ते जापनीज भाशेर ट्रान्सलेट करी म्हणलें. ते जापनीज भाशे गेले, हांव वाजूंक शकना पूण ते अक्षर म्हाका दिसले. परत ते दाखोवन ते इंग्लिशाक ट्रान्सलेट करी म्हणलें. ते इंग्लिशाक कशें आशिल्लें तशेंच आयलें परत. आनी ताजे नंतर हांव ते कोंकणी हाड म्हणलें. कोंकणींत थोडे चेंजीस जावन ते कोंकणीचे अर्थ तशें आशिल्लो. चॅट जीपीटी ट्रान्सलेट करूं शकता. एक मनीस कशें ट्रान्सलेट करता तशें करता. एक मनीस कशें लिप्यंतरण करता तशें ते चॅट जीपीटी करता. एक तुमी ताचे पोयम दिले जाल्यार, एक कविता दिले जाल्यार, एक कादंबरी दिले जाल्यार ते कादंबरीचे विश्लेषण करी म्हळ्यार एक समर्थ विमर्शक पशी विमर्शका तितलेच योग्य जाल्लेले विमर्शा, योग्य जाल्लेले एनालिसीस आज ही चॅट जीपीटी करता. तुमकां पळयतना त्या मनशान केलेले की यंत्रान केलेले म्हणचे डावट आसता. एक भास, एक टेक्स्ट स्पीचा कर म्हळ्यार ते करता. स्पीच अशें टेक्स्ट कर म्हळ्यार करता. एक मनुष्य मात्रान करचे कितले काम आसा ते नकल करूंक आज ही चॅट जीपीटी या जनरेटिव्ह एआय शिकला. तितलेच न्ही, हे जनरेटिव्ह एआयचे युग प्रारंभ जावन आनीक 1 वर्स जायनी तितले भितरी आज ते रॅशनल थिंकिंगा कडेन आयला. आज ताका खंयचे सम खंयचे सम न्हय म्हणल्यार ताका ताजे कडेन माहिती आसा. ताका ते कोण म्हूण गोतना. चॅट जीपीटीक आपण कोण म्हूण गोतुना. मनशाक कळटा. आमी मनशाक तूं कोण म्हळ्यार आमी सांगतात, जाल्यार ताका कळना. जाल्यार ताका रॅशनल थिंकींग, खंयचे सम न्हय, खंयचे नैतीक खंयचे अनैतीक, मनुष्याले ह्युमन एक इंटरप्रिटेशन कशें आसा ताजे प्रमाणार तें आमकां दिता. हें साध्य जालेलें कशें करता चॅट जीपीटी, कशी आमकां इसले सगळं सुविधा दिता म्हणजे आमकां मना येतना. ताजें सामर्थ्य पळया. शेक्सपियराचे स्टायलार एक पोयम म्हाका पोएट्री म्हाका बरोवन दी म्हळ्यार ते दिता. ताजेच पोएट्री ती. वेलुस्कराचे स्टायलार एक कोंकणी पोयम बरोवन दी म्हणलें. एक सादारण तरात पोयम आयलें म्हाका दिसलें, पूण प्रयत्न केले ताणें धैर्यार. कोंकणीचे कॉन्टेंट उणाव आशिल्ले कारणान तितले समर्थ रितीन एक्युरेसी जायनी. त्या कारणाक लागून अवेलेबल डेटा कितले आसा लोकां संवसारांत कितले आसा ताजे आधारार ते लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स म्हणटाची ताज्या आधारार सगळेची चॅट जीपीटी या जनरेटिव्ह एआय आज सामान्य जावन तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार खंयचेय एक फ्लॅक्सारी तुमकां प्रिंट जावचे गणेशाचे गणपतीचे चित्र ते एआय निर्मित जावन आसता. एक साधारण आर्टिस्टान करचे पशी चड चंद रितीर ते करता एआय. म्हणजे ताचें सामर्थ्य आमकां कळटा. हे कशें साध्य जालें म्हळ्यार एक लार्ज डेटाबेज, लार्ज डेटा ते काण घेवन ताजे प्रोसेस मादरी ते एक ताजे रेस्पॉन्सीस क्रिएट करता. आतां अनेक आयला एआय एजंट्स म्हणटा ताका. ते कितें करता म्हळ्यार व्हिडिओ कॉन्टेंट जे आसा तें पळोवन ताजें नकल करता. आतां ते घेता, पयले घेता आशिल्ले टेक्स्ट घेताले ते, आतां ते व्हिडिओ घेता आनी ते व्हिडिओ आधारार ते व्हिडिओ जनरेट करता. ते एकलो एजंट आसता, तो पळयतना तुमकां मनशा बरें दिसता, तुमी तुमचें रूप ताका दिव येता, तुमचें ट्विनिंग कर येता, तुमचेच एक प्रतिनिधी जावन तुमी तुमचे वेबसायटीर घालून घेवन तुजे कोणाकय म्हाका म्हजे कडेन उलोवंक आसल्यार हाजे कडेन उलया म्हण येता. त्या तुमी खंयचे संवसाराचे प्रश्न ताजे कडेन विचार येता ते आन्सर करता, ते तुमकां जवाब दिता. ते सारके या सारके न्हय तें मागीरचें विवेचन. त्या दला कशी दामोदर गणेकाराचें काम, या अस्मिताय प्रतिश्ठानाचें काम, या गोंय युनिव्हर्सिटीचे शब्दमाले वर्ड नेटाचें काम कशें कोंकण वाठाराक जेवो एक गुगल ट्रान्सलेटाक उपकारी जाले तशें आयचे दिसा मुखारचे दिसा आमकां
फाउंडेशनल काम म्हणजे म्हाका दिसता ते दायजी वर्ल्डाचें जावन आसचें पुरो, कविता ट्रस्टाचें जावन आसचें पुरो, संदेश बाबाचें काम जावन आसचें, अशें कोण फ्लाशेक न्ही, ह्या कितले लोक व्हिडिओ कॉन्टेंट क्रिएट करता आयचे दिसा, तांचें काम मुखारचे दिसा आमकां कोंकणीक भरपूर भार दिता, भरपूर एक दिगो जेवचें काम करता म्हणून म्हाका दिसता. एनोटेशन्स म्हणटात, एक शब्द आमी उच्चार केले पावना ताका एक टॅगिंग करता, त्या लिंग्विस्टीक कामय CIL केलेलं आसा, या गोंय युनिव्हर्सिटीन केलेलं आसा. चड जावका ह्या खडेगांठ काम आमी कितले चड करताची ताज्या आदारार तंत्रज्ञान आमकां वापर करूंक चड अवकाश आमकां मेळटा. त्या देखून हाजी गरज कितें म्हळ्यार म्हाका HMR उलयता आसतना वय पुरे समरे म्हाका एक प्लग इन ना मू हाजी मेगेल किटाळ पत्र कितें आसा तो ऑनलायन चलयता त्या गोंयकारांक वाजूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार ते कन्नड लिपीर आसा. ते जर तांणी कोणूय वाजूका ते कोंकण वॉटर घालून कन्वर्ट करून वाजूका या विंगड माध्यमार घालून वाजूका, एक प्लग इन करूंक आमकां जाय न्ही, अशें ताचो दुख्ख ताणें म्हाका सांगलें. म्हाका दिसता ते तसले टूल्स, तसले प्लग इन्स, तसले सान तंत्रज्ञान आमी पयल्यान पयलें आमचे कोंकणीक बल दिवच्याक आमकां कोरका. ताजे खातीर एक तंत्रज्ञ और एक थिंक टँक आमी निर्माण करता, गोंय सरकारान ताका बल दिवका, आनी ताजे बलार आमी असल सान उपक्रम या एक टूल्स एंड टेक्नॉलॉजी आमी डेव्हलप करता, कोंकणीक ताका जोड दिवका, आनी आमी कसं केल्लें म्हणून उलोवचें ना, आनी कसं कोरका म्हळ्यार उलोवका त्या कमिटीन, त्या एक थिंक टँकान तांणी निर्णय घेवका आनी मुखारचे वाट घालून घेवन आयचे दिसा दुडवा कांय उणें पडना. तें करचें काम, खडेगांठ काम कोणेंय नेल्यार पांय दवरून आमी जाय हें करता आमकां म्हळ्यार काम डीप वर्क कितें आसा तें कोंकणीक जावचें, तंत्रज्ञाना मादरेर जावचें गरज आसा म्हणून म्हाका दिसता. मुखारचे अधिवेशनांत तंत्रज्ञानाचे विशयार आमी परिसंवाद चलयतना आमी मागशिनाची आजीक जाल्यार आमी तंत्रज्ञानांत कोंकणीचे कॉन्टेंट उणेंशें पुरो, बट उपक्रम उणे ना आमचे. उपक्रम आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किम्स वापरून आमी केलेलो आसा. गोंयांतूय काम जालां, मंगळुरांतूय काम जालां. जाल्यार फुडले परिसंवाद कितें आसा तंत्रज्ञानाचेर आसता जाल्यार आमी तंत्रज्ञ आनी भाशा तज्ञ हांकां दोगांयकय बसून आमी एक क्रियात्मक जावन आशिल्ले उपक्रम करता. तेन्ना काळ विंगड आसतलो. हे आमचे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या जनरेटीव AI और हे एजंट्स आमगेले सगळे योजना शैली आमगेले मुखारचे कामाचे रूपरेशा सगळे विंगड करतले जाल्यार त्या टायमार आमकां एक दूरदृश्टी आशिल्ले तसले असले मात्र आमकां तेजे उपयोग करूं जाता. एक आलोचन करतना एक भंय दिसता मुखार दिसाचे कितें म्हळ्यार एक कांय स्टँडर्डायज जावन वतले भास म्हूण. AI इतले फास्ट, इतले स्पिडार वता की म्हळ्यार सगळ्या भाशेंक एक स्टँडर्डायज करतले, प्रत्येक भाशेक स्टँडर्डायज करतले म्हणून प्रमाणीकरण करता. प्रमाणीकरण आमी भारी भरमेर पळयताले पयले. आमचे शुद्ध लेखाचे नियम तानाजी बाबान या गोंय अकाडेमीन करतना आमी शेणे गोंयबाबाचें पत्र या शेणे गोंयबाबाचें लेखन वाजिल्लें म्हणून जाल्यार आमकां तातूंत भितर युनीक आशिल्ले ऑर्थोग्राफी, युनीक आशिल्ले टेक्स्ट आमकां पळोवचें मेळटालें. उकारांत इकारांत अशें मेळटालें. शुद्ध लेखनाच्या नियमाक लागून ते सगळे आमी काण उडयले, आमी अळंत वापरले, सगळ्याची स्वराक्षर काण उडयले, वर्ड एंडींग स्वराक्षर. आतां तें दिसता म्हाका पळयतना तें डायवर्सिटी गेल्ली वय, एक कडेन विविधता आमी काण उडयल्यो म्हणून. मुखार दिसा आमकां व्हिडिओ माध्यमारी आज प्रोड्यूस जावचे विंगड प्रदेशाचे कॉन्टेंट मुखार दिसा फेक कॉन्टेंट जातना, मुखार दिसा AI निर्मित कॉन्टेंट जनरेट जातना, हे फेक कॉन्टेंट म्हणून वर्ड कसले यूज केले म्हळ्यार हांवें, तुमी बेबी पिकॉक म्हणून गुगलार सर्च केल्यार सुमार 10 पेज तुमकां कितले बेबी पिकॉकाचे चित्र तुमकां दिसता ते AI निर्मित चित्र जावन आसा.
मुखार दिसा आमी व्हिडिओ कॉन्टेंटार AI निर्मित कॉन्टेंट चड जाता वता. ऑटोमॅटिकली AI जनरेट करता कॉन्टेंट, व्हिडिओ जनरेट करता. जनांक कितें जाय म्हूण ताका कळून ते करता वता. तेन्ना चड फेक कॉन्टेंट या कृत्रीम कॉन्टेंट क्रिएट जाता. ताजे जागृती आमकां आसूंक जाय. सो हे पुराय आलोचन करतना मुखार दिसाचे कल्चरल एप्रोप्रिएशन आमगेले सांस्कृतीक जावन आशिल्ले विंगड फायनेस्ट विंगड मुळादीक एक एलिमेंट्स कशे आसा ते लुप्त जावचे एक डेंजर आसा. स्टँडर्डायझेशन जातना या कॉन्टेंट ऑटोमॅटीक जनरेट जातना ते अर्थ नातिले शब्द क्रिएट जाता. कशी शब्द आनी अर्थ सांगाता राबूंक जाय तशेंच कल्चरांतूय ताजे मुळावे चिंतप कसो आसा तेंवूय राबूंक जाय अशें म्हाका दिसता. ते सकड आलोचन करतना एक एथीक कमिटी एक जावका, एक नागडो बेताळ आमचे लोकांक मध्ये येवका आनी ताणें आमकां दृश्टी दिवका दुराची की बाबा हें सारकें न्ही हें सारकें म्हणल्यार एक व्हड कॉर्पोरेशनान इतले AIचे वयरी इन्वेस्ट करतना आमकां तें दिसता. आमचे तसले ल्हान भाशेक AI एक दिगो जावो, एक आधार जावो, आमकां ते मारेकार ना जावो अशें हांव लेखता आनी म्हाजें उतर संपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. माचेर आशिल्ले आमचे आयच्या सत्राचे अध्यक्ष गुरुदत्त बंटवाळकर हांचे हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रबंध सादर करपी आमचे हेर मानेस्त भौमानेस्त संजय राजगोपाल, भौमानेस्त स्टॅनी बेळा, भौमानेस्त रत्नमाला दिवकार, भौमानेस्त पलाशबाब अग्नी हांच्याय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हें सत्र हांगा सोंपता अशें जाहीर करता, पूण ताचे पयलीं एक सूचना दिता तुमकां की आमी मुखाल्लें सत्र रोखडेंच सुरू करतात. कोणेच सभाघराच्या भायर वचचें न्ही. वेळेचें भान दवरून आमी सत्र सुरू करतात दुसरें. सो कोणेच वचचें न्ही. सत्र हांगा सोंपता जाहीर करता. देव बरें करूं.